हुज फादर्स वॉट गोज अशी एक प्रवृत्ती आसा. आयज ती मडगांवांत दिश्टी पडली. कोयराचो विलव लागना, पूण डिझलाची नासाडी मात व्यवस्थीत चल्ल्या. मडगांव पालिकेचो कोयर व्हरपी ट्रक केटीसी बस स्टँडा कडल्यान मिनी सनसड्या कडेन अर्दे वर चालूच करून दवरिल्लो. मडगांव पालिकेक डायरेक्ट देवा कडल्यान डिझल मेळना न्हू, एक दुबाव. आज आम्ही कदंबा बस स्टँडा सायडीक ते गार्बेज उडयता तो इश्यू कवर करपाक गेले. थंयसर पळयल्यार एक म्युन्सिपालिटीची गाडी जी गार्बेज घेवन येयल्ली आसा ती अर्देवर जाली आतां चालू करून दवरल्या आनी भितून ड्रायव्हर बी कोण ना. ती आतां अशें करून हे मारगांव म्युन्सिपालिटी टॅक्स पेयराचे पयशे वेस्ट करतात. डिझल आतां कितले अर्देवर जाले ती गाडी चालू आसा, कितले डिझल गेले आसतले. मडगांवचो जागृत नागरीक सावियोन हे वृत्तीचेर बेस बरें भाश्य केला. तो म्हणटा पालिकेचो कारभार पळयत जाल्यार सगळ्यांक सस्पेंड करून कलेक्टराकच चार्ज दिल्लो बरो. आयकात. आमी हाज्या पयलीं बी म्युन्सिपल व्हेकल्स स्पेशली जे ट्रक्स बी आसा तांची हालत कितें दाखोवन दिल्ली आसा. तशे भशेन टँक लीक जाता आनी पोंदार बालदी दवरतात. आमकां आयकूं येता आजून पासून ते रिपेर जावना. पूण आतां ही पळय हो ट्रक पळय, हो ट्रक चालू दवरता मोर दॅन हाफ एन आवर आनी कित्याक लागून म्हणून विचार जाल्यार ते सांगता की बंद केलें जाल्यार चालू जायना आनी त्या खातीर ती ऑन दवरता. मोर दॅन 30 मिनिट्स ही ऑन आसा आतां without switching it off, only because it is not going to start again. दुगडून स्टार्ट करपा पडटा. सो हे कसले सुमार हे मेंटेनन्स म्युन्सिपालिटीचे ऑफ आवर व्हेकल्स बाय स्पेंडिंग पब्लीक टॅक्स पेयर मनी हे आमकां कांय कळना. आनी इतली सेक्शन आसून मॅकॅनिक्स आसा, इंजिनियर्स आसा, एसिस्टंट मॅकॅनिक्स आसा, सगळे भाशेन आसा. एक गॅरेज आसा आमची आनी हें सगळें आसुनूय बी आमची व्हेकल्साची ही दशा जाल्यार उरलें कितें. म्हणजे किती सुमार बरें चलता तांचें कांयच ना. ऑन ऑल एस्पेक्ट्स म्युन्सिपालिटी इज टोटली फेलियर म्हणपाक जाता. हें सांगपा म्हळ्यार आतां जे हायकोर्टान हें दिल्लें आहा, स्ट्रिक्चर दिल्लें आहा, इट वूड हॅव बीन मोर इफ द हायकोर्ट वूड सस्पेंड द कावन्सिल फॉर अ ब्रीफ पिरियड and appoint the collector itself as the administrator till all these problems are solved. This is the wishful thinking of all the Madgaonkars. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.